फिशरीज खात्यान एक्शन सुरू केल्या उपरांत बुल ट्रॉलिंग करतल्यांच्या शेपडेर पाय पडिल्ल्यान ते चाळवल्यात। ऑल गोवा फिशिंग फोरमाच्या आरोपाक गोवा फॉवर्डाच्या विजयान सणसणीत जाप दिल्या। एलईडी आणि बुल ट्रॉलिंग बंद केल्ल्यान तांच्या धंद्याक खंय मार बसला। मुख्यमंत्री पर्रीकार मात फोरमाच्या आरोपांचेर कांयच उलोवपाक तयार ना। विनोद पालेकरान आमचो मिनिस्टर जो आसा तेणे म्हाका दिसता हेजेर कांयच स्टडी केलो ना। तो स्टेटमेंट एकार एक स्टेटमेंट करता, कांयच स्टडी करून करता आणि ताका फीडबॅक तो आपल्याक येवन तकलेन कोना, ताका फीडबॅक दिता आमचो विजय सरदेसाई हो मिनिस्टर जो आसा सावथाचो। दुर्गादास कामत म्हणून कोण ताचो एक पीए हांव तेजें आयकोन आनी आमचो विजय सरदेसाई हो मिनिस्टर आहा तेजें आयकोन हें सगळें करूंक सोदता म्हणून तेणें इधर रिजायन जावचो आनी हो फिशरीज मिनिस्टर पोर्टफोलिओ काडून आमच्या सीएमाक दिवचो, कित्याक ते कडेन जायना हें करपाक। See, whenever the status quo is changed, you are bound to have a reaction. This is a belated reaction, but it was an expected line. The people who have spoken against us are basically affected by the ban on bull trawling and LED fishing. Now, for Goinkar Pond to survive and for our party's agenda to be taken forward, we are committed to conserving our aquatic wealth. We cannot kill all the fish in one day. Therefore, conservation measures are necessary. We have proposed and pushed for an LED ban, and this ban has been accepted by the central government. And it is a progressive decision of the central government. It is in keeping with India becoming a progressive nation. Okay. Now, this has affected certain vested interests who have vented their anger by this, and they have shown their frustration through statements which are baseless and which have been made with only because they have been disturbed by the LED ban. कित्याक नकळो फोरमाक फिशरीज खाते पर्रीकारान चलयल्लें जाय। फिशरीज मंत्री विनोद पालेकराक देंवोवचो, मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्वता खात्याचो ताबो घेवचो म्हूण फोरम मागता आनी आतां मुख्यमंत्री तांचेर कांयच उलोवंक सोदिना। See, ultimately this festival should get converted into business opportunity. Okay. I think over a period it will mature into that. Okay. When you talk about this festival and all, the fishing forum has objectives. So, पण तुमका ते मेळलेले झाले विषय. No further comment. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार। वाळपयच्या सोपो कलेक्टरान अकस्मात कांयच कल्पना दिनासतना सोपो वाडयलो म्हणून भाजी मार्केटांतले वेंडर्स पालिकेन पावले। पयलीं आशिल्लो तसो 30 रुपया सोपो घेवचो म्हणून मार्केटांतले भाजी, फळां आनी फुलकारांची मागणी। पयलींच मार्केटांत गिरायक ना, तातूंत आनीक सोपो वाडयलो जाल्यार कशें जावपाचें काय म्हणून तांचो आर्ग्युमेंट। हांव एकूच मान्य मागता की पयलीं आमी तेजे दारान बसून सुद्धा व्यापार विकलो तेन्ना आमकां कांयच म्युनिसिपालिटीची चक्रां येनाशिल्ली आनी आतां आमकां कितेंच म्युनिसिपालिटी गेल्यार कितेंच आमचें मान्य करून घेयना। मागणी आमकां तितलेच पयशे म्हणजे 30 रुपया दिताले न्हू, तितलेच दिवपाचे अशी आमची मागणी। कित्याक खातीर म्हणल्यार आतां आमी 10-12 वर्सां जाले धंदो करता, हांव फुलां विकता, कळ्ळें तुका। केन्ना 10 रुपया दिले, 20 रुपया दिलो सोपो। आतां तेंच्यांनी पयलीं 30 रुपया घेताले आमचो सोपो, कळ्ळें तुका। हे वर्साची स्लिपींग म्हाजे कडेन आसा, स्लीप जाली तुका दाखयता हांव। आतां रोकडेच तेणी काय केल्या 2 दिसांनी 50-50 दी म्हणटा आमकां। ते आमी हांकां म्युनिसिपालिटी सांगूं येयलें, आमचें एक मान्य आशिल्लें, बाबा आमकां परवडना, तुमी मातशी ताका सांगा म्हणून। 30 रुपयाची स्लिपी म्हाजे कडेन आहा, कळलें। हे पळय आतां हे स्लिपी पळय 50ची आहा। हे रोकडे यांचे कायदो 2 दिसांनी बदलले। गरीब मनीस कशी पोट भरतले। दिसवाडे सुटना आमकां 300-400 रुपया दिसवाडे। केन्ना जाता गिरायक, केन्ना जायना। जाता तेन्ना आमी 10 रुपया ताका वाडोवन दिता, इतलेच। चवथीच्या टायमार, दिवाळीच्या टायमार, तुळशीच्या लग्नाच्या टायमार तेन्ना आमी दिता ताका पयशे, ना म्हणून 10-20 रुपया दिता रे जाता। तेन्ना गिरायक आसता। आतां सदां गिरायकच ना जाल्यार खंयच्यान दितले 50 रुपया। आनी हेच आमी म्युनिसिपालिटी सांगूं येयल्ले, बाबा आमकां 50 रुपया दिवंक जायना, 30 रुपया आमची कितले पयलीं घेतालो तितले आमी दिता म्हणून सांगूं येयल्ले। पालिकेची सीओ म्हणटा सोपोवाल्याक आशिल्लो तसो पयलीं भशेन 30 रुपया सोपो घेवंक सांगता। एक्चुअली आमचो सोपो कलेक्टर एज पर एग्रीमेंट तेंच्यांनी 20 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर फारीक करपाक जाय आसलेलें फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जिक्युशन ऑफ एग्रीमेंट एप्रील टू मार्च आसता तो, 17 to March 18 आहा तो। बट आमचो सोपो कलेक्टर म्हाका तो 30 रुपीज अशें कितें घेतालो, सडनली तेका तेणें सांगलें 50 रुपीज अशें म्हणून ती हिंगा येयली।
माझे आता हितून सांगतो आता पयलो कलेक्शन करतालो तेन्ना तसो तेणे कलेक्ट केलो जाल्यार आतां कलेक्ट करपाचो जातालो आहलो तेका, बट तशें तेणे कलेक्ट करूंक ना. हांवें तेका आतां एडवायस केलो पयलो कलेक्शन करतालो तसोच तो कलेक्शन कर म्हणून, अमावंट 30 रुपीज कितें आसा तो तशेंच कर म्हणून. कांय दिसा फाटीं वाळपयच्या नुस्तें मार्केटांतल्या नुस्तेकारांनी पालिकेक सोपो दिवपाचें बंद केल्लें. मार्केटा भायर बेकायदेशीर नुस्तें विकतल्यांचेर एक्शन घेतली जाल्यारूच सोपो भरता म्हूण नुस्तेकारांनी सांगिल्लें. सीओ म्हणटा बेकायदेशीर नुस्तें विकतल्यांचेर खंय एक्शन घेतल्या. मार्केटांतले नुस्तेकार आतां सोपो दितात. तेका आमी सांगलेलें तुमी आमकां रिप्रेझेंटेशनां दिली ती हाडात म्हणून. तेणे आयज पासून कांय रिप्रेझेंटेशन हाडूंक ना. तेंचे डिमांड्सूय बी कितें आसा ते आमकां दी म्हूण सांगलेलें, बट तेंच्यांनी अजून हाडूंक ना. बट रस्त्यार कोण विकताले ते आमी तेंकां स्टॉप केले. आतां कोण रस्त्यार बिना सोपो तेका दिता ते आतां. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाच्या नावान मडगांव नगरपालिका मोठे स्कॅम करता. नगरपालिकेक लाखांनी लुकसाण जातले. मडगांव नगरपालिकेचे कावन्सील जाता तितल्या बेगीन विसर्जित करचे म्हूण मडगांवचे शॅडो कावन्सिलान इश्यू केला. फातोड्ड्या 1 ते 6 वॉर्डांनी गार्बेज कलेक्शनाच्या नावान लोकांक लुटतात म्हूण आदलो नगराध्यक्ष सावयोचो आरोप. प्लस इवन जो म्युनिसिपल रेव्हेन्यू जो भायल्या भायर दुसरे कडेन वयतालो तोय हायलायट केल्लो आमी विथ रिकॉर्डिंग सगळें, पूण कांयच तांचेर असर पडना. सो त्या कारणाक लागून आज आमकां एक हें डिक्लेअर करपाक पडटा की ही म्युनिसिपालिटी डिजॉल्व केल्यार मात बरें आसताशिल्लें. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान एक एजन्सी हें केला, सिलेक्ट केल्लो आसा, बापू सोशल सर्वीस ऑर्गनायझेशन म्हण. आनी ह्या एजन्सी थ्रू 6 वॉर्ड फातोड्डेचे, वॉर्ड नंबर 2, वॉर्ड नंबर 3, वॉर्ड नंबर 4, वॉर्ड नंबर 5, वॉर्ड नंबर 6 आनी वॉर्ड नंबर 7 ह्या 6 वॉर्डांतल्यान डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करपाक ह्या एजन्सीक ऑर्डर दिल्ली आसा. आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे त्या एजन्सीन तांकां म्युनिसिपालिटीक 40 आनी 5 वर्कर सप्लाय करपा जाय. आनी इन रिटर्न म्युनिसिपालिटी ताका पर वर्करा फाटल्यान 500 रुपया पर डे ह्या वेजीसांतल्यान ताका पगार दिवपाचो मान्य केल्लें आहा. पूण आज पळोवपाक गेले जाल्यार आतां 2 म्हयने जाले, 27 सप्टेंबर 2017 पासून चालू जाल्लें आहा हें डोर टू डोर कलेक्शन. एक्चुअली सेग्रिगेटेड वेस्ट, पूण ते सेग्रिगेटेड आज अजून पासून जाग्यार पडना, 2 म्हयने मायज जाल्ले आहा. पूण ह्याचे परस जे 45 वर्कर्स सप्लाय जावपा आशिल्ले, जे 45 वर्कर्स एक्चुअली काम करपा आशिल्ले, फक्त 30 वर्कर काम करतात. 30 वयर काम करता अशें आमकां 100% येना, कित्याक आमकां जायतले आमी कलेक्ट केल्ले आहा, एविडन्स कलेक्ट केल्ले आहा. आनी जेन्ना 15 वर्कर इन एक्सेस जेन्ना बील हांगा प्रोसेस जाता, 15 वर्करांचे 15,000 म्हळ्यार 2,25,000 धपक्याक गोस्ट वर्कर हे भुतां, ही 15 भुतां खंय आहा कोणा वाटेन आहा तें आमकां खबर ना. 15 वर्करांचे 15,000 पर हेड, दॅट इज 2,25,000 हे म्युनिसिपालिटीचे लुटपाचे पावलार आसात. मडगांवां नुव्या बस आनी स्कूटरीच्या एक्सिडेंटाक दोगांक मार लागला. एकलो बऱ्यान साल्वार, दुसऱ्याचो पाय फ्रॅक्चर जाला. दनपारा ट्रॅफिक जॅमाक लागून लोकांचे बरेच हाल जाले. चूक कोणाची ती कळिल्ली ना. ह्या जाग्यार एक्सिडेंट आत्र्या पयऱ्यान आसतातूच. लोक बोवाळ मारीत आसता, मात कोणूच लक्ष घालूंक तयार ना. सोशल मिडियाचेर एके बायलेची अब्रू काडून बदनामी करपाच्या प्रकरणान ॲडव्होकेट आयरिस रॉड्रिग्जान पणजे सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. अर्जाचेर शेनवारा सकाळी सुनावणी जातली. आयरिसा आड घाल्ली केशीची तपासणी क्रायम ब्रांच करता. पयलो समन्स चुकयल्या उपरांत क्रायम ब्रांचीन ताका परत समन्स धाडला. शेनवारा सांजे 3 ताका चौकशे खातीर क्रायम ब्रांचीन आपयला. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.